Ticket counter, everything will be here. Yeah. Wheelchair access. सगळ्या आम्हाला मागच्या सर ఆయన పోయలేదు बाबा आवर येऊ अरे नमस्कार गुड महाराज खड़ी हो This is a small cafeteria. So, sort of. Yeah. Okay. All utilities are here, sir, in this section. पहिली संख्या असतील मॉडिफिकेशन करा आपण आता घातला पाटलान पोहे पड़ता जा ते होतं येऊ नाही अरे ना तो वेलन पोपक द स्प्रिंग टी स्लीपर यहाँ घोटला है
अशाच करता आणि तशाच करता आगवाद जर साडवासा कोण तरी हिस्ट्री यहाँ पे वयर आदले देवड सर घुमटी स्प्रिंग आता सर ही गाडी स्ट्रक्चर आणलंय जस्ट कनेक्टेड म्युझियम एक्झिबिशन हाऊस नंदनाकडे सर पार्टी होगा हे पाठवलं खूप आज बरोबर आहे वाटेवर स्टॉप करून displayed by the now museum displayed by displayed by this planning तर या आधी काढून रेस्टोर केला
रेस्टोर केल्या आणि एक पेंटिंग रेस्टोर केल्या All these media people have got the full footages right from beginning. Day one. बॉडीगार्ड राहतो सर फाटी आहे सर फाटी आहे Hey, पाचवर दे बाबा वयर संपला असता मागचे सर रायशाचा नंबर हा बंद केलेलं आहे सर फाटी आहे सर फाटी आहे ना सर फाटी आहे सर फाटी आहे सर मातशें मातशें पडटलो तुम्ही तो स्टॅच्यू वयर आमचो आसलो आग्वाद जेलीचे इन्स्पेक्शन करपा खातीर हांव आमचो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर आमचो मंत्री बाबू हासगांवकर ओके आनी मंत्री मायकल लोबो अलॉंग वीथ आमची टीम टुरिजम डिपार्टमेंटाचे टुरिजम कॉर्पोरेशन आनी सगळे जाण जेंच्यांनी हे आग्वाद जेल एक आमी म्हणटा की हिस्टॉरीक मोनामेंट आमकां गोंय मुक्ती संग्रामाच्या निमित्तान जर म्हणजे आमी 19 डिसेंबर 1961 याद करतले आसत जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान येवन पळयत रचिल्लो असो मोनामेंट आसा आनी म्हाका खूब खोस भोगता की गोंयच्या 60व्या मुक्ती वर्साच्या निमित्तान आमी केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 26 crores of rupees खर्च करून खरोखरूच एक आग्वाद जेल हो बऱ्या मोनामेंटान कन्वर्ट केल्लो आसा आनी निश्चितच म्हणजे गोंय मुक्ती संग्रामान राम मनोहर लोहिया आसतले टी.बी. कुन्हा आसतले बाकीचे कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी जे हांगासर आग्वाद जेलींत दवरले ताच्या संदर्भातलो म्युजीक एंड लायव्ह शो आसतलो किंवा प्रत्येक जेलीच्या संदर्भातल्यो प्रत्येक यादी त्यो सुदोदीत लोकांक दाखोवपा खातीर ह्या वर्साक उक्तावण करपाक आमकां खूब खोस भोगता आनी आमी उक्तावण बेगिनात बेगीन करतले देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या प्रोजेक्टाचे उक्तावण करतले तांच्या कडल्यान मॉनिटर जायत आसा आनी त्या खातीर आज इन्स्पेक्शन करपा खातीर काम कशें जालां केन्ना कंप्लीट जातलें पुराय केन्ना इनॉग्रेशन करपाचें ह्या संदर्भात आमी पळोवपा खातीरच आयिल्ले बट वन ऑफ द बेस्ट मोनुमेंट डेव्हलप जाल्लो एक बऱ्या पद्दतीचें कामूय बी आमची टीम बाब बदामी आसतलो निखील आसतलो सेक्रेटरी फॉर द टुरिजम बाब आमचो अशोक आसतलो ह्या सगळ्यांनी आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स म्हणजे इंजिनियर्स फॉलोअप करतना हेंच्यांनी बऱ्या पद्दतीचें काम केल्लें आसा
आनी हो लोकार्पण करपा खातीर आमकां खूब खोस भोगता. सर तुमी ही कोणाक दितले बी अशी आमी हे कोणाकूच दिवपाचें ना. कालूच कितें विजय सरदेसाय तर ही सरकारान विकलो त्या फुडें मीठ खाता ताका संवय जाल्ली आसा. आमी कोणाक दिवपाचें ना. त्या खातीर कोणी ओगीच कितें जो अपप्रचार करता पळय न्हय त्या अपप्रचाराक बळी पडपाचें न्हू. किती किती डिस्प्ले जातले ते वेगवेगळ्यो गजाली डिस्प्ले जातले. अजुनूय म्हणजे कशें आसा आतां स्ट्रक्चर सगळो कंप्लीट जाला. अजून कितें हाचो सगळो म्हणजे आमी आमचो जो कन्सल्टंट आसा तेणी जो सगळो हे रिपोर्ट दिल्लो आसा ताज्या प्रमाणे हो केलो. मायकल सरान सांगलेले की आनी हो फ्रीडम फायटर. मायकल सरान सांगलेले की फ्रीडम फायटराचे भरपूर पुतळे हांगा बरोबर आसा. त्याने ऑलरेडी राम मनोहर वेगवेगळे फ्रीडम फायटर जे हांगा दवरलेले तितक्याय जाणांचे यादीच वो आसतलो. पयलीं कोणाकूच दिवचो हे फायनल. जे आगवा जेल जी आहा तेजे रूपांतर एक बरो स्पॉट म्हणून आमी ट्युरिजमांतल्यान फुडें हाडपाक करता. आनी तो स्पॉट तरच पण हेजे भितरल्यान स्वतंत्र सैनीक जे आमचे स्वतंत्र सैनीक ह्या लोकांनी ह्या जेली भितर मार खालो, त्याग घेतलो, काही फाशी दिवन गेले आनी तेंची यादगास आज आमी ह्या जेली भितर दवरतात आनी आमच्या गोंयकाराक तेंचें दर्शन करतात. 450 वर्सां जो स्वतंत्र जावपाक तो पुर्तुगालांक हांगासान घाणोवपाक जे आमच्या सैनिकांनी जो त्याग केला तो आमी विसरूं शकना. आमचें भाग्य की तेजी याद हांगासर आमकां दवरपाक मेळटा. कारण आज तेंच्यांनी स्वतंत्र केलें म्हणून म्हजो असलो आमदार जावपाक पावलो आनी प्रमोद सावंत असलो चीफ मिनिस्टर जावपाक पावलो. नाजाल्यार आमी हे केन्नाच आमचे सोडून पळोवंक जायना. आनी आमकां एक ल्हानशी सेवा ही करपाक मेळटा की अख्ख्या देशा भितर ह्या लोकांचे ज्यांनी आज ह्या स्वतंत्र करपा खातीर स्वतंत्र संग्रामान जो भाग घेतला त्यांचे स्टॅच्यू, त्यांचे फोटो, त्यांची हिस्ट्री हांगासर आमकां दाखोवपाक मेळटा. ती म्हाका दिसता हिंदुस्थानांनी अख्ख्या वर्ल्डान पावता. आनी गोंयचे फुडें पिढी जी आहा ती सुद्दां हेजो आमचे कोण कोण स्वतंत्र सैनीक आसता ते पळयतात. कारण हांगा जो लायट शो आनी सावंड सिस्टम जे जाता वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड क्लास लायट, तेज्या भितरल्यान सगळी हिस्ट्री आज गोंयकाराक आनी देशाक कळून सुटली आनी ती हांगासर मेळटली. हें व्हडलें काय ना हें स्वदेश दर्शनांतल्यान ह्या स्किमींतल्यान आमी घेतला. एका ऑपरेशन ऑपरेट करपी मेंटेनन्स आनी ऑपरेट करपी आमी मनीस एपॉयंट करपा पडटा तेंचे स्किमी वयल्यान. मेंटेनन्स जावची ना इतले व्हडली कोणाक केला मेंटेनन्स जातले जाल्यार ती खंय कंपनी आसतली बस ताका हायेस्ट घेतली बीड ताका मेळटली.